भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं पुनर्जिवंत जेजू सगळें आमचें जिवीत सादता. हें आदीं घडलेलें, पूण ताचे विशीं मागीर ताणें बरयलें खरें. पूण पळयात, फिलिपाक जो अणभव जेजूचो घडलो ताका लागून ताणें ती खबर आपणाशी धरूंक ना, नातानियेलाक सांगली. अशें म्हणटात की नातानियेल एक जाणार आसलोलो आनी पवित्र शास्त्राचो तो एक गुरुजी कसो आसलोलो. आनी ताणें उक्त्या मनांत जी खबर फिलिपान ताका सांगली ती ताणें स्विकारली आनी ती पत्करली. म्हणून तो जेजूशी आयलो आनी जेजूशी येवन ताणें जेजू कोण पळय तो अणभवलो आपणाचीच सोंसतगी, आपणाच स्वता. जेजून ताका ताच्या जिविताची खबर सांगली आनी ती सांगल्या उपरांत ताणें ताका मानलो की तो खरोच देव, इस्रायलचो राजा. हें सगळें ताणें मानलें. जे पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा, प्रवाद्यामध्ये सांगलेलें आसा, तें सगळें ताका दिसून आयलें. आनी तितलेंच न्हय, तो आनिकूय व्हड देवाचो पूत म्हणून. आनी ताका जेजून सांगलें, इतलेंच तुका म्हणलां म्हणून तुवें समजून घेतलें खरें, ताचेकीन तुका आनिकूय दिश्टी पडोंक लागतलें. आनी हें खंयच्या पावंड्यार? ओत्मीक पावंड्यार. कित्याक आमकां दूद दिसना न्हय, पूण देव आमकां दूद दाखयतलो. तर आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी हाका लागून न्हयच जें आमी पळयता, पूण ताचेकीन सुबेज वस्तू आमकां देव दाखयता, तें आयच्या वाचपांतल्यान आमी शिकता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून करया? देव सगळें घडोवन हाडटा. आपली कुळांक कशे भाशेन ताका अधिकार दितलो, आपल्या धर्मदुतांक कशे भाशेन तो स्थान दितलो आनी आमकां हुंयसर म्हणून तो दोत्तलो, तें ताच्या मनांत आसा, ताच्या काळजांत आसा. आमी फकत उक्त्या मनान सगळें जें आमचे भितर आहा तितलें, आमची चिंतना आनी भावना ही सगळी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. तेन्नाच की आमी भितरल्यान उक्ती मनाची जातल्या. नाजाल्यार आमची पळय चाल आसा ती आमकां उक्ती जावंक दिना. आमी तेच भाशेन आमचें जिवीत सादता. कित्याक भितरल्यान सगळें तें बरयल्लें आसा, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत त्यो वस्तू भितरल्यो संरचना आमकां चलयतात. ते कडेन देवाची चाल जायत वो आपल्यापणाची चाल जायत. आनी आपल्यापणाची चाल जायत जाल्यार आमकां दोळे आसून दिसचें ना, कान आसून आमकां आयकूंक येवचें ना, जेजून आमकां सांगलां. पूण जेन्ना आमी हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करता, तेन्ना आमी उक्त्या मनान देव आमकां जें दाखयता आनी सांगता तें आमी पळयतले आनी आयकतले. आनी ते भाशेन आमचें जिवीत ताका एकवटोन जियेतलें. कित्याक तो पुनर्जिवन जेजू आमचें सगळें आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. हे पुरी आमचें जिवीत आमी जियेतल्या. तर आयज आमी हें मागया, ही कृपा मागया, अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जशे भाशेन फिलिपान आनी बार्तोलोम्यान नातानियेलान सारलें, ते भाशेन आमचें सारचें. सगळीं जाणां हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत पांयाची बोट आसा थंयसरल्यान तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. कित्याक तो सुस्कार जावन आसा, तो जिवीत जावन आसा आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. म्हणटच तें जेजू सगळें दवरया, ताका आमी चिटकून रावची न्ही. भितरल्यान ही सगळीं चिंतना, भावना, चाल, आठवणी जेजूच्या ताब्यांत सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत भायर काडया. भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत
आनी हे परी तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलो आनी नातानियेला भाशेन आमी उक्त्या मनांत जेजूशी येवन तो आमकां शिकयता तें पळोवंक लागतलें हांव आनी तो खूब शिकयता तें आमी समजोंक लागतलें हांव. जेजू आर्गां दिन वास मोहिमा वाखाणणी तुका आमचें जिवीत आतां तुका भेटयता हे भेटोवणी वरवीं आनी जें हांगसर आल्तारार घडटा तें आमकां समजून तुजे एकवटान जिवंक आनी आयच्या दिसा तुजे बरोबर आमचो सगलो वेळ सारूंक आमकां कृपा आनी गोठाय दी. आमेन.